आपल्या तिकेट नाका म्हणली अशी सहसा हे जायना BJP मध्ये. हाचे बद्दल तुमचें कितें म्हणणें? कितें आसा पळय, आमी काय तिकेट कोणाक दिवप हें आमच्या हातीन ना. जे प्रत्येक जाण उलोवपाचो आपलो अधिकार आसा. कितें फायनलायज करपाक जाय तें केंद्र करतलो न्ही. पार्लिमेंटरी बोर्ड आमचो सेंट्रल इलेक्शन कमिटी जी आसा ती ठरयतली. त्यामुळे आमच्या हातीन तशें कांय आसना कोणाक जाय कोणाक नाका. आमी कितें आमी कांय करपाक शकना. तें केंद्र कितें पडटा. निवडणूक लढवायची इच्छाच नाही त्यांची नावं लिस्टमध्ये कशें येतात? नाही आता कोण सांगला ऑफिशियली काय हांवें लिस्ट काय कोणाक अजून डिक्लेअर करूं ना. त्यामुळे वेगवेगळी लिस्टां वेगवेगळे सांगतात. जोपर्यंत हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगूंक कांय ना. जेन्ना म्हाका सांगतले वयल्यान की ही नांवां हे फायनल तेन्ना उलय तेन्ना उलयता. आज म्हाका अजून सांगूं ना कोणें. फाल्यां सकाळीं अयोध्येक आमचे मुख्यमंत्री सगळे मंत्री पार्टीचे कांय नेते आनी खासदार असे सगळे जाण हांगा वतात अयोध्येक सकाळी. कारण आमचे जे लोक अयोध्येक पयर गेले ते आज रातचे पावतले आनी फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर मुख्यमंत्र्या बरोबर सगळे जाण तांचे बरोबर ते दर्शन घेतले. आनी त्या नंतर मागीर ते येतले येवन परत 17 आनी 18 तारीख 2 दीस नॅशनल कावन्सिलची मिटींग आसा. त्या मिटिंगेक दिल्ली सगळे आमदार आनी पार्टीचे ऑफिस बेरर वचपाचे आसा 17 आनी 18. इन्सिडंट जालो म्हणून अशें आयको येता की कितें तें मिनिस्टर सगळे वयतले सगळे मिनिस्टर एक 2-3 जाण कोण तरी वचना अशें म्हणटाले. बाकी सगळे वता. अशें कितें MLA आनी मिनिस्टर स्पेशली फ्लायट बी केल्या कितें आतां कशें वयतले तें हांव स्वता पावचो ना. कारण म्हाका फाल्यां वैयक्तीक एक काम आसा. त्यामुळे हांव स्वता वचचो ना. हांव अपेक्षीत ना. हांव अपेक्षीत आशिल्लो पण म्हजो एक कार्यक्रम आसा त्यामुळे हांव वचचो ना. बाकी सगळे जाण वतले. आतां ते स्पेशल म्हाका तरी अजून ऑफिशियली तशें कांय कोण तरी मिसींग जाल्लो म्हज्या पर्यंत तेजे विशय काय पडलो तेच म्हणलें न्ही. म्हाका अजून कन्फर्मेशन कांय ना. हांव नासलो. हांव सकाळीं उद्घाटन केलें आनी हांव दक्षिण गोंयांत गेल्लो. तो आतां येता उलयता हांव मुख्यमंत्री. दिल्लीक ते वेगवेगळे अपॉयंटमेंट्स आनी मिटिंग्स जातात. त्यामुळे ते दिल्लीक आसतले 16. कारण 17 आनी 18 2 दीस मिटिंगेन आसतले नॅशनल कावन्सील. आनी ताच्या भितर हें आसा की आमचे ST रिजर्वेशनाक लागून कन्सर्न मंत्री आनी होम मिनिस्टराक मेळप हो एक भितरलो भाग आसा. म्हाका दिसता मिनिस्टराची अपॉयंटमेंट ऑलरेडी मेळिल्ली आसा. होम मिनिस्टर दिल्लीन जर येतकच जाल्यार ती जातली. अजून कन्फर्म जावना पण तांचें हें आसा की दिल्लीक मेळपाक जाय म्हाका तांच्यांनी सांगिल्लें. बाकीचे मिनिस्टरी आसतले सगळ्यांचे ना हांव आसतलो आनी कन्सर्न मंत्री मुख्यमंत्रीच मंत्री आसा ताचो. पण ST आमचे जे आमदार आसात तेय बरोबर आसता. स्टेटमेंट केला रिगार्डिंग कॅबिनेट टू ब्रिंग अ फर्स्ट. आतां कितें जाणा तूं. आतां हांव कितें सांगपाक लागलो. भारतीय जनता पार्टी निवडणूक जिखपाक आतां हळू ऑफिस उद्घाटन सगळें आमी फायनलायज केलें. म्हाका दिसता तो काँग्रेसचो अध्यक्ष आहा पळय तेणें ते पत्रकार परिशद घेवच्या पेक्षा गांवांनी वचून जर भोंवत जाल्यार 2 मतां. कारण तेंची तिकीट सद्या उत्तरेक घेवपाक कोण मनीस ना ताचे कडेन. त्यामुळे तेंच्यांनी दुसऱ्याचेर हें घालून अशीं मतां किंवा अशें कितें उलयलो म्हण तातूंतल्यान ताका कांय मेळपाचें ना. तेणें मेळूं जाय थोडी आपलें कितें जर कोणें तिकीट घेवपाक तरी उत्सुकता जाय जाल्यार थंय वचूं जाय. कारण दक्षिणेक ते म्हणटा एलायन्स पार्टनर म्हणून ते कितें तरी तेंचें एलायन्स आशिल्लें. आतां ते एंड जावपाच्या मार्गार आसा. देशभरा भितर तुमी पळयता वेस्ट बेंगॉलाक जालें त्या नंतर तुजें हातूंत पंजाबाक जालें दिल्लीक जालें आपल्या बिहाराक जालें त्या नंतर उत्तर प्रदेशाक जालें. आतां हळूहळू महाराष्ट्रान जे नेते आसले ते गेले. कारण तांकां दिसता की फुडें कांयच ना. कारण तेंचे सगळे लिडरूच अशे ऑफिसान बसता आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेतात. दुसऱ्याचेर आरोप आनी कितें उलयलें म्हण आपल्या पार्टीचें संघटन वाडना. तें वाडपाक लागून कश्ट करचें पडटा. आनी तेणें थोडोसो ते पत्रकार परिशद घेवच्या पेक्षा घेवं जाय पत्रकार. कारण पत्रकारांक सांगिना जाल्यार तें सकयल पावना. गोश्ट करूं जाय पूण थोडोसो त्रास घेवन मातसो बुथार वचपाक तेणें शिकपाक जाय. आय डोंट नो तेचेर हांव उलयना. तेका हांव इम्पॉर्टन्स कित्याक दिवं. म्हाका म्हज्या पार्टीचो न्ही तो. त्यामुळे तेका काँग्रेस अध्यक्षाच्या स्टेटमेंटार हांवें रिप्लाय दिवप कित्याक. हांवें तुका तेजी पार्श्वभूमी सांगता. तेणें तातूंतल्यान मातशें सकयल वचून करचें. लोकांच्या पार्टीर कितें कोण आजूय हांवें पळयलें खंय तरी ट्विटूय कितें केलां कोण हें जाला आनी कितें जालां हे ट्वीट करपाची गोश्टी आसा. समजा एखादी आसत रिट्वीट करपाची गोश्ट आसा ना न्ही. आनी त्या कोणाक तरी फोर्सान वचून आमी कोणाक हांगा व्हरूना न्ही. मिटिंगेक भारतीय जनता पार्टीचे व्हरूना. विलिंगली जे कोण आयले ताका वेगळें आसलें. आय डोंट नो एक्चुअली इन्सिडंट पण तरी पण ते कितें ट्वीट करपाचे विशय तेजेर कितें उलय. आनी दर्शन 11 आमकां टायम दिल्लो आसा गोवा. आनी आमचे जे लोक गेले तांच्या बरोबर दर्शन घेतले
आनी मागीर सगळे जाण परत रातचे कांय जाण गोंयांत परत येतले, कांय जाण दिल्लीक रावतले, कारण परत 17 आनी 18 अशे 2 दीस सगळे आमदार त्या बैठकीक अपेक्षीत आसात आनी त्यामुळे सगळे जाण थोडे भितरले कांय जाण हांगा येतले आनी परत वयतले अशें आसा. आणि लोकसभेचे सीट्स जे आसा ते केन्ना पर्यंत डिक्लेअर जावंक शकता? तुका सांगता हांव की नोटिफिकेशन आमचें येतकच म्हणजे निवडणुकीचें आमचें इन द सेन्स इलेक्शन कमिशनर जेन्ना नोटिफिकेशन काडटलो की निवडणूक ह्या डेटीर आनी त्या वेळाचेर लगेच कारण प्रक्रिया सगळी हळूहळू वयर जायत आसा, सर्वे बाकीचे गोश्टी आनी म्हणून तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की सगळ्यो ऑफिसां ओपन करात. आतां आमी दोनी पार्लिमेंट कॉन्स्टिट्युन्सी ऑफिसां ओपन जाल्यात, उत्तरेकय जाले दक्षिणेकय जाले, फूल फ्लेज ऑफीस आनी म्हणून आमी ती फूल फ्लेज करपाक तेजे पयलीं सगळो सेटअप म्हणजे सगळें सेंट्रलायज न करतात. दक्षिणेचो सगळो कारभार आसा आमी तो दक्षिणेच्या ऑफिसांतल्यान करतो आनी उत्तरेचें सगळें आसा तें उत्तरेचें. त्यामुळे आतां आमी सगळ्याच कार्यकर्त्यांक पणजेन आपोवचे ना. आमकां एखादें समजा दक्षिणेन बैठक करून ते दक्षिणेक वतले, ती फूल फ्लेज स्टाफ सगळी वेवस्था कंप्युटर वेवस्था सगळे हाची वेगवेगळे डिपार्टमेंट घालपाक आमची वेगवेगळी डिपार्टमेंट आसतात. कारण निवडणूक आमी एकटे लडयना, निवडणूक लडयता आसतना वेगवेगळ्यो टिमी ज्यो आसा आमच्यो त्यो सगळ्यो टिमी मेळून आमी लडयतात. त्यामुळे सेंट्रल टिमी हांगाल्यान ऑपरेट जातली पणजेच्यान आनी दोनी ऑफिसांतल्यो ते दक्षिणेंतली दक्षिण गोवा मडगांव आनी उत्तरेची उत्तर गोवा. आनी म्हणून आज अजुनूय आमी नकळो उमेदवार आमचो न्ही, आमचो उमेदवार म्हणजे निशाणी कमळ लोटस आनी त्यामुळे सबंद देशभर गोंयान अशें न्ही देशभरा भितर सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की 15 म्हणजे फाल्यां पर्यंत सगळीं जी ऑफिसां आसा ती ओपन करप. त्यामुळे सबंद देशभर आमी कारण आमी वेवस्था म्हणून ऑर्गनायझेशन म्हणून पार्टी म्हणून सगळे जाण काम करतात जिखपाक जाय. सावथांतली 5 नांवां गेल्लीं आसा, सो नॉर्थान कशी नांवां? नाही म्हजें कशें आसा पळय हांवें जो पर्यंत काय ऑफिशियली कितलीं नांवां गेल्या ती म्हाकाय खबर ना. आतां कोण कोण उलयतात त्या भशेन ती नांवां येता. हांवें काय प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगूं ना, त्यामुळे हांव म्हज्या तोंडांतल्यान कितलीं नांवां गेल्या तेजेर हांवें उलयना. ऑफिशियली येतकच मागीर हांव सांगता ती गोष्ट तेणी फक्त दवरल्या पुरो. कारण कितें आसा बऱ्याच जाणांक दाखयता आनी फाटीं न घेवं जायना. म्हणजे बऱ्याचदा कशें आसता की खरोखरूच रावूंक जाय की आनी कितें करता तें आय डोंट नो. त्यामुळे प्रत्येक पार्टीक आपल्या आपल्याक उमेदवारी दवरप खूब पडून दिसता. कारण इट इज अ डेमोक्रेसी, प्रत्येकाक अधिकार आसा आपल्या पार्टीचो उमेदवार दवरप. त्यामुळे ते जातलें ह्या डेमोक्रेसी भितर आम आदमी पार्टीक खूब हें आसा न्ही, कारण डेमोक्रेटीक तेंकाय तेंची ऑल इंडिया पार्टी त्यामुळे तांच्यांनी उमेदवार दवरिल्लो आसा. कारण कोणा कोणाचेर डिपेंड ना, तुजो प्रत्येकाक दिसता की आमी रावपाक जाय. पण भारतीय जनता पार्टीक कोण रावले कोण डिविजन जाले ह्या हाच्यान न्हय. आमी निवडणूक जिखतले आमी मोर दॅन 50%. कारण गोंयान आमी ज्यो प्रत्येक वेळाचेर आमची लोकसभा आसा लोकसभेचेर आमी मोर दॅन 50% वोटींग घेवन आमी निवडून येतात. सो मोर इट वॉज ऑलमोस्ट 54-55%. त्यामुळे आमी डिविजन वगैरे आमी तातूंत वचना आनी आमी कितले कोण रावता तातूंतय वचना. आमी ठरयता आसतना जितलें वोटींग आसा तितलें मोर दॅन 50% आमकां कशी पडटली ताचें प्लॅनिंग आमी केल्लें आसा. आनी ताका लागून जितले रावूं जाय तांकां रावूनी, कोणाक अलायन्स करूं जाय तांकां अलायन्स करूनी. भारतीय जनता पार्टी स्टेट अवे दोनूय सीट आनी आमचे अलायन्स पार्टनर MGPनी डिक्लेअर केल्लें आसा. पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टीक सपोर्ट. आमचे अपक्ष आमदार आजूय आसले तांच्यांनी पूर्णपणे सपोर्ट. त्यांच्या सगळ्यांच्या आदाराचेर भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या कश्टाचेर आनी सबंद गोंयच्या जनतेच्या त्यांच्या आशिर्वादाचेर दोनूय सीट भारतीय जनता पार्टी बहुमतान जिखतले आनी स्टेट अवे फायटी भितर जिखतले अशा तरेचें हांव तुका सांगता. एकच लास्ट क्वेश्चन की महिन्याच्या पयल्या आठवड्याक येतली म्हणजे आतां सीएमान एक मोठी घोशणा केल्ली की वन नेशन वन इलेक्शन. सो आतां लोकसभे बरोबर बाकीचे विधानसभेचे सगळे देशभरात घेवप शक्य आसा? जावचें तो प्रोसेस चालू आसा ताचो. कारण म्हाका दिसता वेगवेगळ्या पण इतल्या आतां व्हेरी फास्ट इतलें जावपाक तातूंतल्यान म्हाका तरी